Sonia, Arkantuka Donia, Arkantuka, Arkantuka, Atayani Sasna, Tuhen Makaros Loy Tuza Mokocha, Tuhen Makapos Loy Tuji Chakri Goja. बरें दिसता न्हू आदार केलो तो व्हडलो उपकार म्हणून मागता. पयलीं कसलें आसलें घर तुमगेलें मातयेचें आनी मोडपा पावलें. हय तोच भितर सरलो आनी तुगे घर मोडो पावलें. आतां तूं येन वयता मरे मुगे घरा तूं खबरूय करना मरे आतां कितलीं वर्सां जालीं अशें म्हणलें. मुको चिर आहा कोर आहा मुको कोस आहा सगळें आसा म्हाका गवण्यांगे आदार म्हाका शिमिटा आदार कर रे बा म्हणलें. मागीर तो म्हणलो आपूण करता अशें म्हणून केलो तो म्हाका केलें न्हू जावं जेजार काम. खूप बरें दिसता. एक गोल्डन मोमेंट प्रत्येक मनशाच्या आयुष्याच्या एक स्वप्न असतं की आपले एक बरें घर आसचें आनी त्या घरान आपूण एक नितांत सुखान रावचो. कित्याक डे बाय डे खंयची एक्टिविटी करून येयला तेन्ना खंय दिसता की आपूण त्या घरा आयला की आपले एक बरें सुशेगाद रावपाक मेळ्ळें. आज कातरिना बायक आमच्या आमदाराच्या निलेश बाब काब्रालाच्या सहकार्यान एक घर मेळ्ळें आसा. हांव पयलीं सुवातेर कातरिना बाय एका परबी दिता तसो निलेश बाब काब्रालाक हांव थँक्यू व्हेरी मच म्हणटा. कित्याक एक खंय तरी दिसलें की मना येयलें की घर हे मनशाक गरजेचें. आनी जेन्ना कातरिना बाय आतांच सांगलें की जेन्ना आमदार ह्या घरा पावलो तेन्ना पळयलें की घर तुवें सारकें ना म्हणून की तेचे मना येयलें आनी उक्ती मनान तेणें हेल्प केल्लें आसा. आमी ओवर द इयर्स म्हाका दिसता फाटल्या 14 ते 15 वर्सां पळयता आमदाराचो हातभार वो आर्थीक सहकार्य हे सदांच लाभत आसता. पूण खंय तर मेळना आशिल्लें पळोवपाक. पूण आयज आमी प्रत्यक्षाक पळयता आनी वाटचाल ही तेची अशीच आसून ह्या देवा कडेन मागता आनी अशेंच फुडचड्या वाच्या तेजो सहकार्य आनी तेजो लाभ असो मेळटलो अशी अपेक्षा धरता. हे जे घर आहा तेजे परिस्थिती बरी नासली. ते माते घर आहले ते शेणाचे घर आहले तशें आनी तेका कलुंदरान सायडीच्यान वणटी तेजी हायन त्यो हात लायल्यार पासून हात लायन अशें करून वणटी हालताले तेंचे ते मोडपा अशें परिस्थितीन आहले. ते आमगे हायलायट केल्ले आमचे बाब आल्फ्रेड फर्नांडीस तेणे ते हायलायट करून आमदाराक सांगले एक काही वर्सां फाटीं. मागीर ते आमी ह्या वर्सा पोतून गेल्या वर्सा 2025 तेजे पोतून एक बांद्या म्हण एक इनिशिएटीव म्हण सराक सांगले आनी सरान ते हातभार घालून बेगीच्या बेगीन आमी 17 मार्च दिसा आमी ते स्टार्ट केल्ले. सारखे 3 म्हयन्यांक आनी एक 2 दीस उरचे पयलीं 3 म्हयन्यां भितर हें घर कंप्लीट करून आमदारान आमकां दिल्लें आहा. तेका आमदाराक आमी देव बरें करूं म्हणटा. हें आमचें निर्मला नगर कातारीन हेंचें घर. तें आमी लास्ट टायम साकून कितले टायम साकून पळयता की तेजें घर सामकी कंडिशन सामकी बरें नासलें आनी जर तर आनी पावस गेलो जाल्यार ते सामकी पडपाची कंडिशनां आसली. म्हणटकीर त्या हातूंतल्यान आमगे पंच मारिया आनी तेजो चलो वेलरॉयड आमदारा कडेन रिक्वेस्ट केल्लें आनी सगळ्यां कडेन की हें कशें करून बांदून दिवचें म्हणून. म्हणटकीर आमदारान आपल्या खर्चान स्वखर्चान हें इनिशिएटीव घेवन तेजें घर एक बांदून दिल्लें आसा. एक खरें बरें इनिशिएटीव की आपल्या अशें करून जर तर पयशे हे जाता कोणाक हेल्प जाता जाल्यार तो करचो अशें म्हणून आमदाराक आमी निलेश काब्राल आमच्या आमदाराक थँक्यू म्हणटा. कित्याक की एक म्हाका दिसता आयज एक पावस आनी वसत जाल्यार ते घर पडपाची परिस्थिती आसली. म्हणटकीर ती परिस्थिती वचोन एक म्हणजे एक जाणटी आमच्या मनशाक तिका एक घर मेळ्ळें आतां. सरपंच एक गरीब घराण्या जर एक घराबो मेळटा जाल्यार तेजी सूख आनी कशें आसता. सूख आनी म्हणल्यार जेन्ना एका गरीबाक जर हेल्प करता म्हाका दिसता तेच्या फाटल्यान देव सुद्दां आसता. कारण गरीबाक जे ते गरीबान गरीबपण पयल्लें आसता पण तेंच्यांनी मुखार श्रीमंतपण हे तांकां खबर नासता. पण जेन्ना तांकां गरीबांतले एक फक्त एक हांगा जे आसा एक तांकां आसरो मेळ्ळो आसा ते आमच्या निलेश काब्राल आमदाराच्या हितूंतल्यान मेळ्ळो आसा. आनी म्हाका दिसता असल्या मनशांक हेल्प करप हे पुण्य लागता. त्याच प्रमाणे ज्या प्रमाणे आमदारान तांकां हेल्प केल्लें आसा त्या प्रमाणे म्हाका दिसता हें अवश्य असले आमदाराक हेचें फळ अवश्य मेळटलें अशें म्हाका दिसता. कारण असल्या मनशांक हेल्प करप हें खूब मोठी गोश्ट जावन